नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत मोदी सरकाराचो पहिलो रेल्वे अर्थसंकल्प। तिकीट आसा तशी 24 वरां हेल्पलाइन, 120 दीस आदी रेल्वे बुकिंग, प्रवाशांक SMS अलर्ट, एकूय नवी ट्रेन ना। बीजेपीची ZP वेंचणुकेक महायुती, मगो बरोबर गोवा विकास पार्टी आनी सरकाराक तेको दिवपी अपक्षांचे उमेदवार। बेरेस्तार मेरेन चित्र स्पष्ट, नजर 5 आमदारांच्या गटाचेर। प्राणीप्रेमी अमृत सिंग, गोरक्षक हनुमंत परब, जुगाराड वावरपी कॅप्टन सावंताचेर हल्लो करतल्यांक भितर वडयात, एनिमल लवर्सांची मागणी। IGPन नेमलो खासा चौकशी अधिकारी। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध। आयटकाचे ट्रेड युनियना शेकड्यांनी कामगारांक घेवन जेल भरो। पणजे रॅली, कामगार विरोधी कायद्याआड आवाज। बेकायदेशीरपणान रिव्हॉल्वर आनी देशी पिस्तूल घेवन भोंवपी यूपीचे एकल्याक कळंगुटे धरलो। ट्युरिस्टांक तोपी घालपी दोगा साथीदारांकूय धरले। 6 दिसांची कस्टडी। आनी GPLन देंपो क्रिकेट क्लबान काकुलो गोवन्साक मारले 6 विकेटींनी। कॅप्टन सगुण कामतीची जैतान महत्वाची भूमिका। दुसरे मॅचीन जिनो ड्रॅगन्सान साळगांवकाराक मारले 10 रनांनी। खबरो विस्तारान। स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत म्हणत मोदी सरकाराचो पहिलो पुराय रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून संसदेन मांडलो। रेल्वे प्रवाशांची तिकेट आसा तशी दवरल्या, मात एकूय नवी ट्रेन जाहीर केली ना। 1 मार्चा सावन प्रवाशांचे सुरक्षे खातीर ऑल इंडिया 24 वरां चालू हेल्पलाइन रेल्वे सुरू करता। कागाळीं खातीर मोबायल ॲप करतले। रेल्वेतले 17,000 टॉयलेट्स बायो टॉयलेट करतले। प्रवासाच्या तारखेचे 4 म्हयने पयलीं बुकिंग करपाक मेळटले। ट्रेनीचे अरायवलाचेर प्रवाशांक SMS अलर्ट येतले। We want to make Swachh Rail the driving force behind this government's flagship program, Swachh Bharat Abhiyan. Hence, we now work on Swachh Rail, Swachh Bharat. How to improve quality of life in journeys? Madam, I'm happy to say, and I'm sure all my house will join me, I have not increased the passenger fares. We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with mix of several initiatives. We have fixed 4 goals for ourselves. Goal number 1, to deliver a sustained and measurable improvement in customer experience. About cleanliness, comfort, accessibility, service quality, and speed of train. Make rail a safer means of travel. Third, expand Bharatiya Rail's capacity substantially and to modernize its infrastructure. Fourth objective is to finally make Bharatiya Rail financially self-sustainable. We propose to introduce an SMS alert service to inform passengers in advance about the updated arrival and departure time of trains at starting and destination stations. Similarly, SMS alert would be sent 15-30 minutes in advance of arrival of the train at the destination. For the safety of our women passengers, surveillance cameras will be provided on a pilot basis in selected mainline coaches and ladies compartment of suburban coaches without compromising the privacy. We also intend commissioning 800 kilometers of gauge conversion. Additionally, we have sanctioned 77 projects covering 9,400 kilometers of doubling, tripling, quadrupling works along with their electrification at a total cost of, madam, 96,182 crores. Honorable members of Parliament will be happy to note that these projects cover almost all states. You should be happy. बीजेपीन जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक महायुती करपाचें थारायला। युतीन मगो बरोबर गोवा विकास पार्टी आनी सरकाराक तेको दिल्ले अपक्ष उमेदवारूय आसतले। मंगळारा प्रदेश बीजेपीचे कोर कमिटीन दिल्ली वचून रक्षामंत्री परिकारा बरोबर बसका घेवन युतीचो निर्णय घेतलो। आता प्रश्न उरता तो सिटा वाटपाचो।
बेरेस्तार म्हणल्यार सिटां वांटपाचेर सगळ्यांच्यो बसका जातल्यो म्हूण सुत्रांकडल्यान समजता। ताचेरूच अपक्ष आनी बाकीचे मेळून 5 आमदारांच्या गटाचे विधानसभेचे राजकारण कळटले। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मोगो बरोबर युती जाता जायना करून निमणे बीजेपीन सरकाराक तेंको दिल्ल्या सगळ्यांक घेवन महायुती करपाचें थारायलां। युतींत मोगो पक्ष, मिकी पाशेकोची गोवा विकास पार्टी आनी सरकाराक तेंको दिवपी अपक्ष आमदार आसतले। प्रदेश बीजेपीची कोर समिती मंगळारा सांजे दिल्ली वचून रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर बसका जाली। दिल्ली गोवा सदनांत सांजे सुमार 3 वरां बसका चल्ली। बीजेपीच्या इत्सूक उमेदवारांचे यादीचेरूय बसकेंत चर्चा जाली। आतां गोंयांत झेडपी युतीची सिटां वांटपाचेर बसका जातल्यो। मोगोन पयलींच 19 सिटांची मागणी केल्या। महायुती जाल्ल्यान मोगोच्या सिटांक कातर बसपाक शकता। मिकी पाशेको, आवेर्तान आनी बेंजामिनाचेर साश्टीची जबाबदारी आसतली। बेरेस्तार मेरेन सिटांचेर बसका सोंपून चित्र स्पश्ट जातलें अशें सुत्रां कडल्यान कळटा। एके वटेन सरकार पक्षाची महायुती आनी दुसरे वटेन एनसीपी आनी काँग्रेसीन झेडपी वेंचणूक लडोवंक फाट केल्ल्यान वेंचणूक पक्षी पांवड्यार एकतर्फी जावं येता। मात अपक्ष आनी बाकीचे मेळून 5 आमदारांचो गट ह्या वेंचणुकेंत कशें राजकारण खेळटा आनी ताचेर मोगोचे थळावे फुडारी कितें भुमिका घेतात ताचेर झेडपी वेंचणुकेंत विधानसभेच्या राजकारणाची दिशा कळटली। पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। प्राणीप्रेमी अमृत सिंग, गोरक्षक हनुमन परब आनी जुगाराआड वावरपी कॅप्टन दत्ताराम सावंताचेर हल्लो करतल्यांक भितर उडयात म्हूण एक्टिव्हिस्टांनी आवाज चडयला। एनिमल लवर्स गोवान पणजे निशेध सभा घेतली। एक्टिव्हिस्ट पणजे आयजीपीक मेळ्ळे। अमृत सिंगाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची चवकशी करूंक पुलिसांनी खासा अधिकारी नेमला। कायदो सुवेवस्था इबाडल्या। एक्टिव्हिस्टांच्या जिवाची धडगत ना। मारबडे करपी मेकळे भोंवतात म्हूण एक्टिव्हिस्ट चाळवले। त्या सगळ्या जे हल्लेखोर आसा तांकां ताबडतोब अटक करची आनी हे बेगिना बेगीन पुलिसांनी करचे। जे बीफ ट्रेडिंग जाता कर्नाटक आसत, महाराष्ट्र, त्या प्रमाणे चेक पोस्टाचेर सगळे तेंचे चेकिंग करूंक जाय। एक हांगातल्यान एक आव्हान करता की तांच्यांनी जर येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर ह्यो गोष्टी सिरियसली घेतले ना जाल्यार गोंयच्या सगळ्या भागांत आमी जन आंदोलन हे तीव्र करतले। किरण पाणी हांगासर नवीन रस्तो जाल्लो आसा। आमी फाटीं पळयलें ईदाच्या टायमार मोठ्या प्रमाणात जिती जनावरां जी आसा पळय ती ट्रकान भरून भरून किरण पाणीच्यान गोंयांत हाडली आनी तांकां सांगलेलें आसा की इमिजिएटली थंय चौकी जी आसा ती जावपाक जाय। आमचो डिमांड आयजीपी इमिजिएटली ताका ती सिरियसनेस कळ्ळें आनी स्पेशल एसपी आमचो महेश गांवकर हांची, उमेश गांवकर हांची तांच्यांनी ह्या केसी खातीर स्पेशल ऑफिसर म्हणून अपॉइंटमेंट केल्ली आसा। हिंदू जनजागृती समितीन एक्टिव्हिस्टांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो। पुलिसांक कांयच करपाक जमना। जुगार मटक्याच्या एजंटांकडल्यान पुलीस हप्ते घेतात। राजकारणी घुसपल्यात। ताका लागून गोंयांत जुगार बंद जायना म्हूण समिती म्हणटा। जे कोण हे गुन्हे करणारे आहेत तर त्यांना कसं वाटतं की आपण काही केलं, कोणी काहीच नाही करणार आहेत, म्हणजे कुठेतरी पोलिसाची धाकच नाही राहिली आहे। आणि राजकारण्यांना किंवा पोलिसांना इच्छाशक्ती नाहीत की हा जुगार बंद व्हावा। कठोरात कठोर शिक्षा म्हणजे जे कोण दोषी आहेत त्यांना पकडून द्यायला हवी, नाहीतर आपल्याला पुढचा विचार करावा लागेल। आम्हाला इच्छा नाही की आम्ही कायदा हातात घ्यावा, पण नाहीतर आपल्याला वेगळ्या तऱ्हेने आंदोलन करून न्याय मिळवून द्यावा लागेल। ह्या जुगारवाल्यांकडनं पोलीस लोक हप्ते घेतात हा माझा पूर्णतः आरोप आहे आणि त्यांनी सिद्ध करावं की आम्ही हप्ते घेत नाही म्हणून। जर सिद्ध करायचं असेल तर तो धंदा मटका असू दे, जुगार असू दे, वेश्या व्यवसाय असू दे हा का बंद होत नाही। आपल्याचेर कितलेय हल्ले जाले म्हूण वावर बंद करचो ना म्हूण जुगाराआड वावरपी एक्टिव्हिस्ट कॅप्टन दत्ताराम सावंत उलयला। तो म्हणटा जात्रांतल्या जुगारांत देवस्थान समित्यो आसात। मोठे कल्पित आहे ते देवस्थान समिती। ही समिती जी असतात ते ठरवतात आणि कारण या समितींना पैसे पाहिजे असतात। देवाला पैसे नको, देवाला कुठल्याच देवस्थानाला पैसे नको, समितीला पैसे पाहिजे आणि त्यांना तो वाटा मिळत नाही, मग समितीमध्ये भांडण होतात। देवस्थान आमची नॉर्थातच बंद आहे। हा जुगाराचा लढा हा कंपाऊंड पुढे तक नेणार आहे, हा सोडणार नाही जीवात जीव असेपर्यंत। गोंयांत एक्टिव्हिस्टांचेर हल्ले वाडत आसात। अमृत सिंग आनी हनुमन परबाचेर जाल्ल्या हल्ल्याक 15 जायत आयली तरी आरोपी पुलिसांच्या हाताक लागनात। एक्टिव्हिस्ट कॅप्टन सावंताचेर हल्लो करतल्यांचोय पत्तो ना। पुलीस आनी सरकाराचे असले धंदे चालूच उरल्यार कायदो हातान घेवपाची भाशा आतां एक्टिव्हिस्ट करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक विराम।